तर पयर 1 तारीख आमी एक केस रजिस्टर केली. अशोक कुमार म्हणून कंप्लेनंट आमच्या म्हऱ्यान एपियर जालो आनी ताणें सांगलें की तो जेन्ना हांगा म्हाकाजन बँकेक ताजो लोन अकावंट आशिल्लो. सो थंय लोन CC अकावंट ताका भरपाक त्या मॅनेजरान फोन केलो. अजीत कुमार म्हणून तो मॅनेजर केलो आनी तो पयशे घेवन ती बँकेक भरपाक गेलो. भरपाक गेल्ले कडेन ताका थंय बसयलो ताणें मॅनेजरान आनी थोडे वेळ राव म्हणलो. थोडे वेळ राव म्हणलो. इतल्यान आनी थोड्या वेळान ताका जेन्ना भितर घेतलो आनी तो ताच्या कॅबिनान गेलो तेन्ना आनी 2 जाण आयले थंय आनी ताका सांगपाक लागले वी आर ED ऑफिसर्स. आनी ताजे बरोबर आशिल्लो दुसरो एकटो बलराम म्हणून. तो बलराम म्हणून तो आसा तो ह्या कंप्लेनंटाली कॅफे चलयतालो. ही वॉज अ मॅनेजर एट हीज प्लेस दीस कंप्लेनंट्स कॅफे. सो ते आयले आनी ताका घेतले आनी ते बँक मॅनेजराच्या कॅबिनांतल्यान घेवन ताका ताज्याच गाडयेन घालून ताका घेवन कारवार सायडीक आयसोलेटेड एरियेक गेले. आनी हे पळय ताणें ते 3 लाख पळय ताणें ते बँकेक भरपाक हाडिल्ले ते ताजे कडल्यान काडून घेतले आनी ताका धमकी बिमकी दिवन मागीर परत हाडून ताका गोंयांत सोडलो त्याच दीस 24 तारखेक. दीस इज हॅपन इन 24 मार्च. सो ताजे पयलीं 9 तारखेक एक इन्सिडंट जाल्लो सेम की हो जो बलराम म्हणटा आसा तो ह्या कंप्लेनंटाली कॅफे चलयतालो आनी तो ताका ड्यूज पे करपाक आशिल्लो. सो त्यो ड्यूज पे तो करना आशिल्लो म्हणून तो कंप्लेनंट ताका सांगतालो की बाबा आपले ड्यूज कितें आहा ते पे कर. सो ताणें सांगलें कितें आपलो एक फ्रेंड आहा. सो फ्रेंड आहा तो कारवार आहा. सो ताजे म्हळ्यार पयशे घेता आनी तुजी कितली ड्यूज आहा ती आपूण तुका पे करता म्हणून तो 9 तारखेक ताका बोड्ड्यार रावता कंप्लेनंट. थंयच्यान ताका तो घेवन कारवार गेलो आनी कारवार ताणें अशेंच आयसोलेटेड प्लेसीक व्हेलें. आनी जेन्ना ते एक आयसोलेटेड प्लेसीक पावले थंय आनी एक गाडी आयली तांचे फुड्यान थंय रावली आनी होच आशिल्लो एक निलेश जाधव म्हणून आपूण ED ऑफिसर म्हणपाक लागलो आनी ते देंवले दोग तीग जाण आनी ताका हें केलो ताका जबरदस्ती केली ताजे कडल्यान 3 लाख गेले. पयलीं ताजे कडल्यान 2 लाख घेतले आनी मागीर आनीक ताजे कडल्यान 10 लाख घेतले थंयच. सो हो जो बलराम म्हणटा ताका घेवन गेल्लो तो तांकां सांगील आशिल्लो जे तो कोण ED ऑफिसर्स म्हणून पळय ताका एक्सटॉर्शन केलें तांकां सांगील आशिल्लो आनी तांचो तो प्लॅन जाल्लो आनी तो त्याच खातीर ताका थंय घेवन गेलो. सो हातूंत मेन थींग कितें आशिल्ली की हो बलराम म्हणटा आसा पळय तो ताका हाणें कंप्लेनंटान फायनान्स केल्लो तो कॅफे चलोवपाक आनी तो मॅनेजर म्हणून थंय आसतालो. आतां लोन अजून भरचो आशिल्लो. लोन भरचो आशिल्लो म्हणटकीर ह्या बँक मॅनेजरान ताका फोन केलो कोणा ते बलराम म्हणटा ताका बबल कॅफेच्या आनी ताका सांगलें की हो तूं लोन भरना जाल्यार तुगेलें तें हें एटॅक जातली. सो ताणें कितें सांगलें की आमी अशेंच ताणें एक प्लॅन केलो की अशें अशें करया हाकाच हें करया किडनॅप करया आनी ताजे कडल्यान ते पयशे रिकवर करया आनी तो लोन भरून घेवया. सो असो तांचो प्लॅन आशिल्लो. त्या प्रमाणे हो ताणें प्लॅन केलो आनी ताका किडनॅप केलो आनी ताजे कडल्यान सगळे ताणें आतां 16 लाख कितले काडून घेतले. पयलीं 10 लाख आनी पयलीं 12 लाख आनी मागीर 4 लाख. सो आतां आमी प्रेझेंटली बलरामाक सोदताले बट ही इज एब्सकॉन्डिंग. सो प्रेझेंटली आमी बँक मॅनेजर आसा ताका अरेस्ट केला आनी आमचें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. लोन कितले आसा ते टोटल लोन कितलो आशिल्लो? लोन त्या बँकेक 10 लाख आशिल्लो आनी 14 लाख 16 लाख काडले. 10 लाख हय. आनीकय तांची खंयची खंयची बँकेक लोन आहात पण हे म्हाका जेन्ना बँक आहा थंय ताजो 10 लाख लोन आशिल्लो.